sorta Pagkabado sa Diyos sola Adadori urdunyeta Sai divorsa Patkan bola Adadori olkun geta Maboy nachi Adokela Adadori Mafimagda बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वस्पोत तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं. प्रेतीच्या बहिणी भावनो या दिसा खातीर देवाक तीन वाजताना आमची पातो कोळकून जेजूची पोत्तून वचूंक घालती काय आमी आपणावंक जेजूची कृपा आनी बोळ या मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपरिदार वाग आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोरान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत वेंती सदांच संकवार मोरेक सगळे दुखांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या स्वरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात पूण प्रार्थून मागता. सर्व परिदात दिव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. प्रार्थुया. मी समी बेडयता मिस्टर एंड मिसेस खोतो हांच्या आत्म्या पासत तांचे पासत मागतना सगळे पासत मागुया. भोव करून जी कोण आपणाचो वाडदीस संभ्रमतात तशेंच कोण पिडेत आसात हॉस्पिटलांनी घरांनी जाणें आमकां मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया. सर्वेस्वर आमच्या मोगाल बापा ह्या प्राचीन कालाचे संभ्रमणेन जेजूच्या कोश्टा मन्नाचे आनी पुनर्जीवनपणाचे परबेन भोक्तीन आनी दोबाच्यान वांटो घेवंक आमी तयार जाता. तर पांच परबेचो पूर्ण फळ संतोशान भोगूंक आमकां पावय. आमच्या समेतचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवत रोयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. ओजीएस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेश्वर अशें म्हणटा, आपल्या धोलदीरपणान ती म्हाका सोदतली. येयात सर्वेश्वराची परतून वचुया. ताणें आमचे कडे करून उडयल्ले पूण तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां 2 दीस शेवटिलीं पूण आमचे घाय तो बांदतलो. एका वो 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जिवन करतलो. तिसरे दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतले. सर्वेश्वराची वळख घेवंक मोल लावया. फात्या परी तो दुबावा विनी येतलोच.
तोच निर्णय उजवाडा परी फाकयतलो. दडको येतात तश्यो तो येतलो. जमीन भिजयतल्या वसंताच्या पावसा वरवीं तो देंवयतलो. इफ्रामिया, हांव तुका कितें म्हूण करूं? जुदा, कितें म्हूण करूं हांव तुका? सकाळच्या कुपा सारको रोखडोच नाच जातल्या दोवा वरवीं हो मोग तुजो. ह्या खातीर प्रवाद्या वरवीं हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवेशी मारून उडयली. कित्याक म्हाका योद्ध नाका, मोग जाय. होम नाका, देवाची खरी वळख जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी, म्हाका योद्ध नाका, मोग जाय. सगळीं म्हणया, म्हाका योद्ध नाका, मोग जाय. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कणवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितळटूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, म्हाका योद्ध नाका, मोग जाय. योद्धान म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोष भोगना. एक योद्ध तुका मानता, खोती बरी काळीज चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब, म्हाका योद्ध नाका, मोग जाय. शिवनाक उपकार करून मोयपास दाखय सायबा. जेरुजल्ल्या दुर्गां नव्यान बांदून तूं दी. तेन्ना योद्ध आनी भोम तुका मानवतले. पाडकुळे हान तुका वेदीर ओपून दितले. जबाब, म्हाका योद्ध नाका, मोग जाय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सरीसपूत तुमचे सवे आसूं. आणि तुमचे सवे आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेताले आनी एरांक लेखी नासले तसल्यांक जेजून अशी एक वपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिसेव आनी दुसरो दोन वलसुदार मागणे करूंक देव मंदिरांत सोडून गेले. फारिसेव नीट उबो रावून असो आपल्या मनान मागणे कोत्तालो, देवा, हांव हेरा मनशा सारको न्हय. ते चोर, नागोणे, अन्यायी, बद्दुवारी ह्या त्या दोन वलसुदाराय सारको हांव न्हय म्हूण हांव तुका आर्कां दितां. हांव सोतोल्याक 2 पावटी उपास कोत्तां. म्हजे कडेन आसता तितल्यांचो 10 वांटो फारीक कोत्तां. तो दोन वलसुदार आपलो पयस उबो रावून दोळे पडयान वयर काडिनासतना व्हड्डें बडोवन अशें म्हणटालो, देवा, हांव पातकी, म्हजी काकूत कर. हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता तसलो जावन वो आपल्या घरा पत्तलो, पूण न्हय तो दुसरो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बनी भावनो, एक पावटी खंय एकलो रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर क्ले कॅन्टकी ह्या गांवांत एक असायनमेंट ताका आसलो इंटरव्यू करपाक आनी थंयचे परिस्थिती पळोवन घेवपाक आनी ताचो रिपोर्ट करपाक. त्या काळार 1960s त्या काळार आमी जाणो धोया मदें आनी काळ्या मदें इगोज पासून धोयांची जाल्यार धोयांचीच लोकांची, काळ्या लोकांच्यान ते इगोचेन भितर सरोंक जायनासलेले. निग्रोज धोयांचीच फकत
एक्सक्लुसिव्हली तांचीच इगोज आसलेली. आनी असल्या परिस्थितीन आनी असल्या काळात एकली बायल, काळी बायल, निग्रो बायल, गॉर्डन नांवाची आपणाच्या भुरग्यांक सगळ्या गोरे आसलेल्या त्या इगोचेर संडे स्कूल म्हळ्यार दोतोर्नीक धाडूंक येवचिता. आनी असली परिस्थिती आसतना तिका थंयसर पासून भितर वचोना तेन्ना हो रिपोर्टर थंयसर मिस कबार जातोच, संडे सर्वीस कबार जातोच थंयसर आसलेल्याचे इंटरव्यू घेता. तातूंतलो ती इगोचेचो पिलर कसो एकलो मनीस थंयसर येता इंटरव्यू दिवपाक. आनी इंटरव्यू दितना तो म्हणटा, पळय म्हणटा, हांगासर इगोचेन जरी तर दुसरे मिक्स क्लास तर आसत, काळे आनी गोरे आसत जाल्यार हांव केसोच ते इगोचेन भितर सरपाक ना. घडटा जाल्यार 3 पावटी पासून 3 टॅक्स हांव सुबेज फारीक करपी, पूण सेपरेट एक्सक्लुसिव्हली फकत गोऱ्याचे इगोचेन आपूण वेतलो. टॅक्स फारीक करपाक कांय न्हू, 3 पावटी सुबेज आपूण फारीक करतलो, पूण म्हाका काळ्या मदें मिसळसांग नाका. रितीच्या भयणी भावनो, इगोचेचो मामलो काळ्या आनी मोले मदें अंतर आयच्या पयल्या वाचपान ओजियस प्रवादी पोश्टपणी दाखोळ करता. ताचे वरवीं इस्रायल पोचेक देवाक बलिदान नाका ताका जाय दया. ताका बलिदान नाका ताका जाय दया. आनी असलीच कल्पना शुवट मनान आमकां दिसती पडटात. फारिजेव आनी दोम शास्त्री हाचे मदें फारिजेव चिंतालो आपूण सात्वीक मनीस म्हणून, कित्याक मागणें करता, बरो सात्वीकपणान तो जियेता अशें तो चिंता आनी आपणाची तुत्तरी तो वाचयता. जाल्यार 2 वल्सदार खालतिकायेन आपणाची मान बागोवन देवाक उलो करता. प्रितीच्या भयणी भावनो, विलियम बाकले आपणाच्या जिवितान घडलेली घडणी तो दाखोळ करता. जेन्ना एक फावटी तो ट्रेनीन प्रवेश करतालो पळय तेन्ना प्रवेश करतना तो पळयता एक बरी व्हायट कॉटेज, बरी आसलेली, सोबीत सुंदर दिसताली. ताच्या सर भोंवतेनी सारकी हिरवी ग्रीनरी आनी ताका ती इतली आवडटा. पूण जेन्ना 10 म्हयन्या उपरांत तेच ट्रेनीन जेन्ना तो प्रवेश करतालो तेच सायडीन तो वेतालो पळय तेन्ना स्नो पडोन थंयसर सगळी माती जावन तो पळयता तीच कॉटेज सगळी मेळ्ळेली, बुरशेलेली, हेय जाल्लेली. प्रितीच्या भयणी भावनो, तीच कॉटेज. पूण पातकान आमी जायते फावटी आमीच मनशां आमच्याच वटपणान, आमचेच पोदवेन आमी आमचीच जीण भोश्टायता, आमीच काला पडटा. आनी आयज जेजू पोश्टपणी आमकां दाखोळ करता. जो कोण आपणाक उंच बांदता ताका देवा मुखार ताका खालतो कोत्तलो, आनी जो कोण खालतो जाता तो देवा मुखार देव ताका उंच बांदतलो. खालतिकायेन आमचें जिवीत जिवंक, खालतिकायेन देवाक उलो करूंक जेजूची कृपा आनी बोड ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्प दिता देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पयस शुभेच्छा धवा सरेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या दयाल बापा, नितोल जाल्ल्या मनान आनी काळजान
तुझे गोड समारंभोंक तूं आमकां फाव कोत्ताय. वर्सान वरस पास्कांची परब बायल्या दोबाज्यान समारंभतना कालसाचे कोरे भक्तीन तुका वंदोवंक आमकां करपा दी. आमी मागतांचे पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सोरेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काल जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाचूं. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पदिदार आनी सासनाच्या देवा सोर काल्यांनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी धणवण दिताना ओगुणाचें तूं बोल मोडटाय. आमची मोनां उंच बांदताय. वेगवेगळे शगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्यात जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तर महिमा वाकांटा. ताचे सांगाती आमचे ताले मेलून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवितून सगळ्या पवितपणाची सोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित करून आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणले वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जॉन सतोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस घेयात आनी अंतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुनच्या पासत ते वारुतेले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bhavataco good porgotuya. Soya Jesu ami ondogata ani ekasitle pieta itle pati tu voi bavaresa ami tuje moron porgota. बापा जेच्या मनाचो आनी पुनवंचनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उण आनी सोडुणेची काल्स गो समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा किप्ती तुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गौली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनून जीवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसुलीत मुखार मोल पोल्योंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती
भाग्यवन सुजे तिच्या पोतीस सांगाती, भाग्यवन तो दिता, भाग्यवन सुजे वास. आनी सोर्गकालीन तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदीदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरुंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीया, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशेंच आमची पातकां मुगस, आनी आमकां दायनीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सोरीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उद्रेकता. तर आमकां जे उदार काकुतीन सोर पात्रांतली सुटोय आनी सोर आकारांतली वाटाय. कित्याक प्राजवती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या देवदूतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूणचे पवित्र सभेच्या भाटाचेर दिश्काल, आनी जे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेता आनी रासवो चलयता सासणाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना, पूणच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमची सोशी बेजरात रावता, आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बोगोन हेर कोण आसा, संपूर्ण प्रिती करतलो. आपलो सांगार आमकां दिता, वांटो देवीक मोगाचो. आपलो सांगार आमकां दिता, वांटो देवीक मोगाचो. काकलुताची केदी भोवती गोरसांनीचो दर्यातो. वेची कोतम्याक चिपटून दवरता, आपल्याच रोगतान न्हाणयता. बापाक दिता तांकां वोपून, कुरपे नेसनान लेटयता. आपलेच रोगमास तांकां खावून, तांचे लागीं एक जाता. आपलेच रोगमास तांकां खावून,
प्रार्थूया. काकुत्सारा देवा आमच्या बापा, या क्रिस्त प्रसादाच्या संस्कारा वरवीं दिसान दीस तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. तो सदांची व्याबाठान आनी कालसाचे खोरे भुक्तीन आमी घेसो कोर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरिस्पो तुमचे सोम्या आसूं आणि तुमचे सोबे आसूं. आनी सोरपोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोध उपकार.